बायलांक आरक्षण दिवपाच्या मुद्द्यावेल्यान राजकारण तापलां। आरक्षणाच्या नावाखाला डिलिमिटेशनाचो अजेंडा फुडें व्हरपाचो डाव आशिल्ल्याचो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी केला। तशेंच सप्टेंबर 2023 बायलां आरक्षण विधेयक मंजूर करतना प्रधानमंत्र्यान हाका सिव्हिलायझेशन कमिटमेंट अशें म्हणिल्लें। मात तशें आशिल्लें जाल्यार हें आरक्षण बेगोबेग कित्याक लागू करूंक ना असो प्रश्न तांणी उपरासला। आम्ही तांकां सांगलें की बाबा हे डिलिंक करपाक जाय। विमेन्स रिजर्वेशन आणि डिलिमिटेशन आर टू डिफरंट थिंग्स। विमेन रिजर्वेशन आसा ते पास केलें, फुल आम्ही समर्थन दिल्लो। सप्टेंबर 2023 आता लागू करा, आम्ही चॅलेंज दिली। आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीन ताका चॅलेंज दिली। प्रधानमंत्री सांगले कल आप लागू करो, हम लोग समर्थन देते, ब्लैंक चेक। आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपालन प्रधानमंत्री उभं राहून सांगले, सर मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं पार्टी के तरफ से, लागू करो म्हणालो। फाल्यां इम्प्लिमेंट आम्ही सपोर्ट करता। विमेन्स रिजर्वेशन 1/3 इम्प्लिमेंट कर, 5 साला पहिले। बीजेपी एग्री जायना, हातून कळून आयले दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन विमेन्स रिजर्वेशन बिल, दे वर इंटरेस्टेड इन डिलिमिटेशन। यूपीच्या आणि बिहारच्या सिटी वाढवपाक। दिस वॉज द चॅलेंज आम्ही दिलें एंड इट गोज ऑन रेकॉर्ड। इट गोज देयर फॉर पार्लियामेंटान कोण उलयता ते रिकॉर्डार ताणें सांगलें एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन होल्डिंग कॅबिनेट पद, तो ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिया ब्लॉक ताणें सांगलें फाल्यां लागू कर। बीजेपी एग्री जायना, तांकां जाय डिलिमिटेशन। सो डिलिमिटेशन बिला फाटल्यान हे लिपुल्ले कशें विमेन रिजर्वेशन म्हणून तुम्ही डिलिमिटेशनाचो अजेंडा फॉरवर्ड करताले।